बऱ्यो क्लीन करपाच्यो म्हणून आनी जर जाता जाल्यार स्पॉन्सरशीप घेवन कोणी जाल्यार ते डेव्हलपमेंट ब्युटिफिकेशन करपाचें विदाउट टेकिंग द फंड्स ऑफ द म्युन्सिपालिटी और आनी अदर. स्वच्छ भारत अभियाना खाली जे आम्ही डेली शनिवारच्या शनिवारा उपक्रम घेताले पुलीस डिपार्टमेंट तितून आयज म्युन्सिपालिटीचे बाकी जे मेंबर्स आसात आणि त्यांचे सगळे कर्मचारी वर्ग यांच्या बरोबर आम्ही एक आयज तळीकडे हांगासर एक साफ करपाचो एक घेतला. स्वच्छ भारत मिशनाच्या अंतर्गत आयज हांगा नागझर हांगा साफ सफाईची मोहीम आमी आमचे बिचोलचे DYSP PI स्टाफ यांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान हांगासर एक मोहीम आमी घेतलेली आसा आनी अशेंच काम म्हणटा ते जो आमचे प्रत्येक शेनवारा म्हणटा एक स्पॉट घेवन म्हणटा ते साफ सफाई करपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो. तेन्ना बिचोलच्या नागरिकांनी आनी NGOs जे आसा पळय तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक हे आमचे न्हू हे सगळे नागरिकांचे काम आहा. दिवचलचो नागरीक दिवचलचो एक घरवालो आहा तेणीच जर स्वता चिंतले हे आपूण जर आपल्या घराचे क्लिननेस दवरतलो आपूण स्वच्छ दवरतलो ते पळोवन दुसरो करतलो काम. तशेंच आमचो वार्ड क्लीन जातलो. वार्ड क्लीन जालो काय आमचो शहर क्लीन जातलो. शहर क्लीन जालो काय आमचो गोवा क्लीन जातलो. गोवा क्लीन जालो देश क्लीन जातलो. असेच प्रत्येक NGOsनी बी आमकां हेल्प करचो आनी ॲक्च्युली सुंदर करचो. म्हाजो वार्ड आसा ह्या वार्डाची जी आतां परिस्थिती पळयली सुंदर दिसता आता आणि कोणी तर लक्ष दिवं नासलें. पण ह्याच्या पुढे आम्ही प्रत्येक NGOs बी असे ज्येष्ठ नागरिकांक बी सहकार्य मागतले आणि बिचोली क्लीन करपा खातीर हातभार लावचे अशी विनंती करते. हे गेले 3 वर्षापासून डिचोली स्वच्छता अभियानाचं जे कार्य आहे ते अविश्रांतपणे करीत आहेत. कोणत्याही प्रकारचा मोबदला किंवा कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा न बाळगता